म्हाका सध्या गिरी सर्वीस रोड जो आसा पळय त्या रस्त्याचेर सध्या आमी पावलेले आसा। थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता कशा तरेन हांगासर जे जो व्होंडे आहा तो व्होंडे रस्त्यार पडलेले आसा। काही दिसा पयलीं कमीत कमी 8 म्हयन्या पयलीं ही जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसली ती हांगासर फुटली गेली। त्याच्या नंतर 2 म्हयन्यान परत एकदा ही जी पायपलायन आसा पळय ही सर्वीस रोडाचेर फुटली गेली। जेन्ना आमी आमच्या जैक आनी एक विचारले तेन्ना तेंचे वचून जे उत्तर येयलें आमकां की तेंच्यांनीच आमकां सांगलें हो जो सर्वीस रोड जो आसा तो खंय तरी कच्चो आसा आनी सगळी येरादारी ह्या रस्त्या वयल्यान वयता आनी त्याच खातीर हो जो रस्तो आसा तो दाबलो गेलो आनी तेका लागून जी पायपलायन आसा पळय ती फुटली गेली। तेन्ना तेंच्यांनी अशेंय सांगलें की जे हेचें डांबरीकरण आसा पळय ते कांय दिसान हेचें डांबरीकरण जातलें, पूण सद्या पावसाळो सुरू जाल्लो आसा आनी पावसाळो सुरू जावन आमी पळयता की 3 दिसाच्या ह्या पावसान कशा तरेन जे हो जो गिरी सर्वीस रोड जो आसा तो कसो एकदम बेकार कंडिशनान जाल्लो आसा। हेची परिस्थिती पळयतले इतली वायट परिस्थिती जाल्ली आसा की केन्नाय कितें कसलोय अपघात जावंक शकता। आमी पूर्णपणे जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया हांगासरली जी पुरो येरादारी जी आसा तेंच्या कडल्यान की तांकां कितले त्रास जाता ह्या रस्त्याचेर। पळय सारकें पळयत जाल्यार ह्या रस्त्याची एकदम चाळण जाल्ली आसा आनी इतली वायट परिस्थिती ह्या रस्त्याची जाल्ली आसा की केन्नाय कितेंय अपघात जावंक शकता। पूर्णपणे परत एकदा जाणून घेवपाचो प्रयत्न करना हांगासरली जी येरादारी आसा जे लोक आसात तेंच्या कडल्यान की तांकां ह्या रस्त्याचो कितलो त्रास जाता पळय तो। हो पळय जो रस्तो आहा हे आतां ही तिसरे फावट हें जालें। त्या फाटल्या हेका जेन्ना तांकां हें केल्लें त्या वखदार तेंच्यांनी तें काम हें केल्लें आनी लोकांची इतली कुटुंबणां जाल्ली की गाडयो कश्यो वयच्यो कितें वयच्यो कांयच समजना। आतां ते त्या दिसा जाले आतां 1 म्हयनोय जावंक ना अजून, 1 म्हयनो जावच्या पयलीं हें जाल्लें असोच मोडलेलो। त्या वखदार तो जो कितें कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसलो पळय तोय कॉन्ट्रॅक्टर येयल्लो तो म्हणटा तो ते परत हें जाता कित्याक ते सारकें नासलें म्हणून जालें। तूं काम कितें केल्लें हो कॉन्ट्रॅक्टराक हांवें प्रश्न केल्लो। अशेंच जर हे कॉन्ट्रॅक्टर हे काम करतात जाल्यार ते इंजिनियराची वॉच आसता काय ना। परत हे आसा आतां ताका सकलसून ती पायप फुटली आनी पायप व्हांवन ते हे रस्तो पिड्यार जाता। त्या पायपाक पायपाक एकदम जे सोल्युशन कितें करूंक जाय पळय परमनंट सोल्युशन ते सोल्युशन आज पर्यंत जायना म्हणून आज लोकांची ही कुचंबणा जाता। कितलेशे लोक हांगासर पडटा। रात्रीच्या वेळार जर समाजाचे कोणी येयलो अनवळखी जाल्यार त्याच्या जिवा कडेन खेळ्ळ्या भशेन जाता आनी ती जर जिवीत हानी जाली ताका जबाबदार कोण। हो जो प्रश्न आसा तेन्ना आमचे सरकारा कडेन मागणें आसा की हेतूंत लक्ष घालून ह्यो परमनंट सारकें करचें परत हे जे फुट्टा ते बंद जावंक जाय आनी हे बंद करपाक मातशें लक्ष दिवन त्याच बरोबर आमदारानय आमच्या हे भर दिवंक जाय। आयज आमी पळयलां की तुमी ह्या रस्त्यातल्यान पास जाल्ले आसा आनी हो गिरी जो सर्वीस रोड जो आसा पळय इतल्या वायट परिस्थितीन आमकां दिसण्याक येता। तुमी कितें म्हणूंक सोदता हेजेर? हे कितें कसलो सरकार हो अशें उपकरण नाय पळय आमी मरपाचे हांगासर पयशे घेतात तुमी सगळे। हे कितें रोड टॅक्स घेयनात सगळे फायनस तुमी घेतात आमकां त्रास कित्याक लागून? आमकां रस्ते बरे जाय तुमी सगळे बरे करून घेतात आमचे कोण बरे करतलो? श्रीधर बाबा आयज आमी पळयलां की जो गिरी सर्वीस रोड जो आसा इतल्या वायट परिस्थितीन जाल्लो आसा। आयज तुमी हांगासरल्यान पासार जाल्ले आसा नेमकें कितें म्हणूंक सोदता रस्त्याक पळोवन? अशें की हो इतलो इम्पॉर्टंट रोड आसा कोण म्हापसा वयतलो शिवोले वयतलो हांगा वयतलो ते सायडीक पेडणे वयतलो ताका एक सायडीच्यान देंवचो पडटा मोरजे बी वयतलो तेका। इतलो इम्पॉर्टंट रोड हेका आतां 2 वर्सां पयलीं सांगलेले सीएमान सगळे खड्डे बुजतले बरें आसा ते आतां खंयच्या नोव्हेंबराक ते सांगूंक नासले नोव्हेंबरान खड्डे बुजतले ते बरोबर ओके। पण 8 म्हयन्या पयलीं एक पायपलायन हांगा फुटली पायपलायन फुटली तेणें इंजिनियरान अशें कळ्ळें म्हाका हांवें न्यूज वाचता तेतून कळ्ळें की इंजिनियरान सांगलें की कितें रस्तो दाबलो गेलो पायपलायन फुटली ओके। तेन्नाय सारकी जाली ना ती आतां परत 2 म्हयने जाले परत फुटली ती परत तेच कारण। पण आतां पावसा पयलीं तरी हे व्हडें पुरपाक जाय आसलें न्हू भरपाक जाय आसलें ते खड्डे भरलेच ना खड्डे तशेंच आसा सगळ्या लोकांक येरादारीक त्रास हे कोण तेकता कोणाचेर उदीक उसळटा कोण पडटा। आतां हांगा कोण मेले शिवाय हो सारकें जातलें अशें तरी म्हाका दिसना कित्याक आतां पावस लागलो म्हणून तरी उपाय आसता
ते हांगा लोबरां भरचे कितें करचे गुणे घालचे आनी ते लेवल करून दिवपा जाय. पूण म्हाका खबर ना डिपार्टमेंट खंय न्हिदला, कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ते खंय न्हिदला तें खबर ना. सरकारूय हेचेर लक्ष घालिना. जेन्ना पडटलो कोण तरी आनी सारको मरतलो आनी तो इम्पॉर्टंट व्यक्ती आसतलो जाल्यार कोण घाटी बी मेलो जाल्यार तरी बी आसचना.